नमस्कार, माझे नाव महेश कांबट. आज आम्ही असा आहे नारायणनगरचे गणेश मंदिरात आणि ह्या गणेश मंदिरात हांव अध्यक्ष जावन गेली अनेक वर्सां हांगा उत्सव गणेश जयंती साजरी जाता तेन्ना देवूळ बारीक आसलें, सामकें बारीक. 2 वर्सां फाटीं आमी देवूळ नवें बांदलें आनी तेन्नाच्यान मोठ्या उमेदीन आमी हो सण साजरो करतात. बरेचसे लोक हांगा येतात. जवळ जवळ म्हाका 2,500-3,000 लोक हांगा महाप्रसादाक असतात. तांकां उदंड प्रतिसाद आमकां लाभता. हांव गणेशाच्या श्री विघ्नहर्त्या गणराया कडेन प्रार्थना करता की तेणी सगळ्यांक सद्बुद्धी सद्वासना दिवची, सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण करता. अशेंच सगळ्यांक एकवटान दवरून सगळ्यांचे मना काळजांत एक व्हड्या उमेदीन सगळ्यांक हांगा येवन सेवा करपाक मेळची आनी हे देवळाचे बरीचशी कामां उरल्या पडली. उत्तरोत्तर प्रगती जावची देवळाची, लोकांची आनी ह्या वाड्यावेल्या लोकांची, सगळ्या जनतेची प्रगती जावची, सगळ्यांक बरे दीस येवचे सगळ्यांची लायफान. आनी लोकांचे प्रगती बरोबर साहजीक म्हणजे देवळाची प्रगती जावची, गेली कामां आमची पेंडींग आहा ती पूर्ण जावची आनी सगळ्या भाविकांक परत एकदा गणेश जयंतीच्या शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक मना काळजांतून हांव धन्यवाद म्हणटा. हांगा ह्या सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी मुजरत हांगा नारायण नगरांत गणेश देवस्थानाक भेट दियात. अत्यंत सुंदर अशें हे देवूळ हांगा आसा. हे पर्यटकांचे मुद्दम हे एक ट्युरिस्ट कशें जावं शकता. हे देवूळ इतलें सुंदर आसा, बारीकशें सुबक आनी सुंदर. मुजरत येयात, भेट दियात, पळयात आनी तुमचें सहकार्य आमकां दियात. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.